नमस्कार. आज आम्ही आमचे पाळी गावान ठाणे पंचायतीत आमचे सत्तरी बागान आमचे सुंदरसो आमचो व्हेरी फेमस शिवलिंग वॉटरफॉल पाळीचो हाजे आमी हांगा थ्रू GFDC आमी हांगा फॅसिलिटीज आनी थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमी हांगा फॅसिलिटीज क्रिएट केल्ले आसा. आमकां ते इको टुरिजम फुडें व्हरपाक जाय, ऑर्गनायज सेक्टर करपाक जाय, पर्यटकाक तर सगळ्यो फॅसिलिटीज बरे पैकी दिवपाक जाय. इफ यू हॅव टू सी की आमकां पर्यावरण राखून तर टुरिजम फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार हांगा सगळ्यो डस्टबिन्स जावनी, प्लास्टीक पिकर्स जावनी, की हांगा टॉयलेट फॅसिलिटीज जावनी, सगळ्यो क्रिएट करून आमी फुडें वतात. की आमी ज्या तरेन दूधसागर हे क्रिएट केल्ले आसा, नेत्रावली क्रिएट केल्ले आसा, फायनली हे आमचे सत्तरी बागान आमचे पालीचे वॉटरफॉलार हे फर्स्ट आमी फॅसिलिटीज हांगा अश्यो क्रिएट केल्ल्यो आसा. आनी देवाचे कृपेन, देवाच्या आशिर्वादान म्हाका खात्री आसा की पर्यटक हांगा येतले, फुटफॉल्स खूब वाडटलो आनी हो सुंदरसो वॉटरफॉल जो रिमोट भागान आमचो वॉटरफॉल आसा, पण तुमी ताका म्हणटात शिवलिंग वॉटरफॉल म्हणटकच म्हाका खात्री आसा की महादेवाची कृपा आसतली आनी जे आमचे प्रयत्न आसा की आमच्या भागाक हांगा थ्रू इको टुरिजम फायदो जावचो, आमचे जे लोकल ग्रामस्थ आसा तांकां फायदो जावचो. जेन्ना हांगा टुरिस्ट येवपाक लागतले, सुंदरशे वॉटरफॉलार वतले, मागीर हांगा आमचे कोण लोकल्स आसा ते हांगा आपले जेवण खाण सुरू करतले, खाणावळी सुरू करतले. थोडे भुरग्यांनी एक इको टुरिजम कॅम्प म्हणून थोडे कॉटेजीस बांदपाचे ठरयला. टुरिस्ट हांगा येतले, ह्या भागान रावपाक लागतले म्हणटकच ताजो फायदो ओवरऑल पंचायतीक, ओवरऑल मतदारसंघाक जातलो. म्हणटकच आमचो हो प्रयत्न की हो सुंदरसो वॉटरफॉल लोकां पर्यंत पावचो. आमी ज्यो फॅसिलिटीज क्रिएट केल्या, ज्या तरेन आमी मेंटेन करता आमच्यो फॅसिलिटीज, ज्या तरेन आमी पळयता की आमी खंय सायट्स मेंटेन करता थंय तुमकां गार्बेज पळोवपाक मेळपाना, त्यो सायट्स आमी पर्यटक पर्यंत पावोवपाक जाय, लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय. आनी सगळ्यांनी समजुपाक जाय की GFDC खंयच्या अर्थान खंयच्या तरेन काम करता टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, टू प्रोटेक्ट देयर वॉटरफॉल्स, टू प्रोटेक्ट आवर स्ट्रीम्स, आवर रिवर्स, आनी जे आमचे फॉरेस्टाच्या भागान पळय जे कितें फॅसिलिटीज आसा, जे कितें पर्यावरण आसा ते कशें राखून आमी फुडें सरतात, होच आमचो एक प्रयत्न. सगळ्याक तुमकां देव बरें करूं.